जोशुआ लिपचोरया जेरिकेचेर नदर मारता. चॅप्टर 2. शिटीम थावन नुनाच्या पुता जोशुआन देसाची सोडपूस करचे खातीर गुप्ती दोगां मनशांक धाडले. ताणें म्हणलें, वचात आनी देसाची खेरीत भाशेन जेरिकेची बारीकसाणीन तपासणी करात. ते गेले आनी रात सारचे खातीर ते राहाब म्हणलोले नायकिनीच्या घरांत भितर सरले. इस्रायेलाचे कांय मनीस देसाची सोदपूस करूंक आयचे राती हांगा आयल्यात. ही खबर जेरिकाच्या राजाक गोमयली. जेरिकाच्या राजान राहाबाक असो संदेश धाडलो, तुज्या घरांत येवन बिराड करून आसात ते मनशांक भायर घाल, कित्याक ते आख्ख्या देसाची सोडपूस करूंक आयल्यात. पूण ते वस्तोरेन दोगांय मनशांक लिपयले. तिणें म्हणलें, खरेंच म्हजेशी दोग मनीस आयलोले, पूण ते खंय थावन आयल्यात तें म्हाका खबर ना. दीस दारेर पडटना शाराचो दारवंटो दामच्या वेळार ते मनीस भायर सरले आनी ते खंय गेल्यात ते हांव सांगूंक शकना. सटासट तांचे फाटल्यान वचात आनी तुमी तांची पाट धरतल्यात. तिणें तांकां घराच्या पाटोसार वेलोले आनी थंय आशिल्ल्या सोणम्याच्या बोडयां खाला तांकां लिपयलोले. तांची सोडपूस करूंक आयलोले मनीस ताकतिकेन जॉर्डन नोड पांयांनी उतरूंक जाता थंय मेरेन जॉर्डना वाटेन गेले आनी तांच्या फाटल्यान दारवंटो बंद जालो. राहाबा आनी गुपीत चोरां मोदें कोबलात. ते दोग मनीस रातचो विसव घेवंक वेचे आदीं राहाब तांचेशी पाटोसार आयली. तिणें तांकां म्हणलें, सर्वेस्परान तुमकां हो देस दिला. तुमची भिरांत आमचेर पडल्या आनी तुमच्या येण्या वरवीं ह्या देसांत रावप्यांचेर आकांत आयला. हाची म्हाका खबर आसा. तुमी इजिप्तांतली भायर सोदतना तुमच्या फुड्यान सर्वेस्परान कसो तांबडो दर्या सुकयलो आनी जॉर्डनाचे पलतडी आसलोल्या सिहोन आनी ओग ह्या आमोरितांच्या राजांचें कशें निसंतन जालें हें आमी आयकलां. हें आयकलें तेन्ना आमचीं काळजां विरून गेलीं आनी कोणाक तुमचेर विरोध करपाक कालीच जालें ना, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव स्वर्गार तसोच संवसारांत देव. हांवें तुमचे सवें दया दाखयली त्या खातीर तुमी तुमचे वतीन म्हज्या बापायच्या कुटुंबाक दया दाखयतले म्हूण सर्वेस्पराच्यान म्हाका सोपूत दियात. म्हज्या आवय बापाचें, भाव भयण्यांचें आनी तांकां लागू जातल्या सोमेस्तांचें जिवीत तुमी राखतल्यात आनी आमकां मोडणांतलीं सोडयतल्यात म्हूण म्हाका खात्रेची खुणां दियात. त्या मनशांनी जबाब दिलो, आमच्या कार्या विशीं तूं कोणाक कांयच सांगची नाय जाल्यार आमी तुका आमच्या जिवाच्यान सोपूत दितांव. सर्वेस्पोर आमकां देस दीत तेन्ना आमी तुजे थंय दयालायेन आनी विस्वाशीपणान वागतल्यांव. उपरांत तिणें तांकां दोरयेच्या आदारान जनेलांतल्यान सोकला देंवयले, कित्याक तिचें घर शाराचे वोंतीचेर आसलें आनी ती थंय रावताली. तिणें तांकां म्हणलें, तुमची सोद घेवप्यांच्या चोपक्यांत तुमी पडचे न्हय, त्या खातीर दोंगरा वाटेन वचात. ते परत ये पर्यंत 3 दीस थंय लिपून रावात आनी उपरांत तुमचे वाटेन वचात. त्या मनशांनी म्हणलें, तुवें आमकां दिवंक लायलोल्या सोपुताक आमी असो पाळो दितल्यांव. आमी देसबोलान घेतल्यांव तेन्ना आमकां सोकला देंवयले त्या जनेलाक तुवें ही तांबडी दोरी बांदची. तुज्या बापायक, आवयक, भावांक आनी सगळ्या कुटुंबाक घरांत भितर जमोवची. तुज्या घरांतलो कोणूय रस्त्यार भायर सरत जाल्यार ताचें रगत ताचे तकलेर पडटलें आनी आमी हाचे गुन्यांवकार जावचे ना.
पूण तुजे बरोबर घरांत रावतल्यांचेर कोणेय हात घाल्लो जाल्यार ताचे की आमी गुन्यांवकार जातले. पूण आमच्या कार्याचो गूट तुवें फोडलो जाल्यार तुवें आमकां घेवंक लायलोल्या सोपुतांतले आमी मेकले जातले. तिणें जाप दिली, तुमी म्हणलां तशेंच जावं दी. तिणें तांकां वचूंक दिलें आनी ते गेले. उपरांत तिणें जनेलाक तांबडी दोरी बांदली. गुपीत चोर परत येतात. ते गेले आनी दोंगरा वाटेन चलूंक लागले आनी तांचो सोद घेवपी घरा पर्यान 3 दीस ते थंय रावले. परत येताना पर्यान तांणी तांकां वाटेर सोदले पूण ते मेल्ले नात. तेन्ना ते दोग मनीस दोंगरा वेले देंवले. न्हद उतरली आनी नुनाच्या पुता जोशुआशीन वचून तांकां घडलोल्या तितल्या विशीं ताका खबर दिली. तांणी जोशुआक म्हणलें, सर्वेस्परान आख्खो देस आमच्या हातांत घाल्लो आसा आनी आमच्या येण्या वरवीं तातूंत वस्ती करपी भिरांतींत आकांतल्यात. देवाचें उतर हें.